प्रामाणिकपणान काम करतलो म्हणून काढून उडयलो पालवी अभियंत्याक काँग्रेसीन काढलो उदका स्त्रोत मंत्र्याचो फोग. प्रकरण दितले दक्षता विभागाकडे. सुनील कौठणकरान दिली शिटकावणी. कोंब मडगावान संडासाची पायपां लागल्यात फुटपाक. वाठारभर पातळल्यात घाणी गुठ्ठाणी. नाईट सॉयल टँकर हाडून उस्तुची पडली घाण. दिवचलचे रस्ते जाल्यार काबार. गोवा सुरक्षा मंचान राबयली जागृताय मोहीम. सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्यान तिठे 4 रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार. पळोवया खबरो विस्तारान. काँग्रेसीन आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत परतून एकदा गोवा फॉरवर्डाचो फोग काडलो. उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकारान WRDच्या पालवी अभियंत्याक मडगांवच्या सोबितीकरणाच्या कामान चुको केल्ल्याचे कारण दीत 26 दिसां भितर काडून उडयलो. ह्या संदर्भात काँग्रेसीन दक्षता विभागाकडेन बुधवारा कागाळ नोंदवपाचें थारायलां. काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कौठणकरान पत्रकार परिशदेंत हे विशीं म्हायती दितना सांगले, सालसेतचो सब डिव्हिजन 1 WRD क्वॉलिटी कंट्रोल इंजिनियराची 3 जानेवारीक नियुक्ती केल्ली आनी ताणें ताचें काम कायद्याक धरून केल्ल्यान 29 जानेवारीक ताका थंयच्यान काडून उडयलो. नुव्या चालू आशिल्ल्या सोबितीकरणाच्या कामांतले कांय गैरवेव्हार ताणें दाखोवन दिल्ले. ताच्या प्रामाणिकपणाचे फळ म्हूण उदका स्त्रोत मंत्र्यान ताका थंयच्यान हालयलो अशें म्हणत हे प्रकरण दक्षता विभागाकडेन दितले अशें काँग्रेसीन म्हटलां. जेन्ना तो इंजिनियर इन्स्पेक्ट करपाक गेलो क्वॉलिटी कंट्रोलाचो जेई काडला, सायटीचेर गेलो, ताणें इन्स्पेक्शन केलें, ताणें मटेरियल इन्स्पेक्शन केलें, ताणें सॅम्पल सीज केली थंयच्यान आनी ताणें थोडी ऑब्जर्वेशन्स केली. जी रेंव वापरूंक जाय आसली रिवर सँड ती वापरची हाडून खडयेचो जो पावडर येता डस्ट कॉरी डस्ट तो वापरलो विच इज नॉट सपोज टू बी यूज ओवर देर. त्याच बरोबर सिमेंट तर सारकें नेमसेक आसलें. सिमेंटाचे ते नेग्लिजिबल अमावंटान सिमेंट असलें आनी जे स्पेसिफिकेशनाची खडी जाय आसली ती सुद्दां खडी सायटीचेर त्या मोमेंटाक प्रेजेंट नासली. आनी जे कॉन्क्रिटींग मिक्सर जो आसता तो टेम्पर केल्लो आसलो. कॉन्ट्रॅक्टरचो मनीस आयलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो. ही थ्रेटन्ड saying that he has got this work by paying some amount to XYZ. चीफ इंजिनियराक जेन्ना WRD मिनिस्टरान खंय चीफ इंजिनियराक नोट धाडलो रिटर्न की हे इंजिनियराक ट्रान्सफर कर म्हणून, आनी बेस्ड ऑन दॅट द चीफ इंजिनियर इशूड अ ऑर्डर आनी रिमूव्ड दीस पर्टिक्युलर AE who had conducted a raid and inspected the site. That जे engineer was supposed to overlook this work, who is the accused engineer, himself has been brought on the place of the engineer who has been removed. काँग्रेसीन 16B दुरुस्तीक विरोध करपाचें थारायलां. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलियो डिसोझान सांगलें, नगर नियोजन मंडळाची बसका परत फुडें धुकलतात तरी लेगीत हे बसकेचो इतिवृत्तांत लोकां खातीर प्रसिद्ध करतात. 16B आनी प्रादेशीक आराखडो 2021चे बाबतींत तुलियोन कांय खुलाशे लेगीत केले. पळयात कितें म्हणटा तो. आणि गव्हर्नमेंटाचो प्रोसिजर चालू असलो ह्यो कंप्लेन्स घेवपाक, मिनिस्टरान ऑल ऑफ ए सडन फॉर रिझन्स बेस्ट नोन टू हिम ऑन 20th of March 2018 has abruptly ignored or terminated this process and said that the regional plan is operationalized. Why have you operationalized a plan without concluding a process is in the public domain of correcting this genuine? कित्याक आमकांय वायट दिसता की कोणाचे जेन्युइन मिस्टेक्स आसा, जेन्युइन कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो आतां लोकांक अंडर द प्रेझेंट अमेंडमेंट दे हॅव टू पे टू द गव्हर्नमेंट ऑफिशियल फीज. I don't know about unofficial, but at least official fees they have to pay to get genuine grievances redressed. 10,000 स्क्वेअर मीटर प्लॉटाच्या वयर स्पेशल कमर्शियल झोन म्हणजे 2.5 300 FAR, 1/3 of the built up area, 1/3 of that built up area म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर प्लॉट आणि 3 FAR असत जाल्यार 30,000 बिल्ट अप एरिया जाली. म्हणजे 10,000 तेजी स्क्वेअर मीटर कॅन गो अप टू अ हाईट ऑफ 60 meters. 60 meters in Goa. आणि ताजेर कितें बरयलां, ही फायर फायटिंग you have to get an NOC from the fire department to get it. And first time, if you cannot get
the fire department clearance, you can donate the equipment to the department. खबराकार समीर नार्वेकराबरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. तिकेट दितना उमेदवाराचे चारित्र्य आणि लोकां खातीर वावुरपाची ताक पळयात असो उलो बोरयेचो पंच तुकाराम बोरकारान मारलो. बोरकारांक काँग्रेसीचे तिकेटीची आस्त आसा, पूण पक्षान तिकेट दिली ना जाल्यार अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी आपणे दवरल्या अशें ताणें सांगलें. सुभाष शिरोडकराच्या विरोधात तुकाराम बोरकारान शिरोडेची पोटवेंचणूक लढोवपाची तयारी चलयल्या. वचत थंय ताका बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. पंचवाडी मुडयेचे ताचे जाहीर सभेकय लोकांनी व्हड उपस्थिती लायली. खण उद्देग चड तेंप चलचो ना. तरणाट्यांनी शिक्षण घेत स्वताच्या पांयार उबो रावपाचो उलो ताणें मारलो. आमदार म्हणून वेंचून दिलो जाल्यार आमदाराक मेळटलो पगार लोकां खातीर वापरतलो अशें उतरय ताणें लोकांक दिलें. पळयात. थोडे जे लोक असतात ते खूब पार्टीचे प्रेम करपी असतात. तांकां मागलें एकच आव्हान आसा की बाबा आतां आमी पयलीं कितें केलें तें केलें, तेन्ना हेजे मुखार तुमी मातशे कोण कॅन्डिडेट तो कितें आमचें बरो करतलो, जावं आमच्या भुरग्यांक जॉब दितले काय, फक्त पार्टी म्हणून पळोवनाका, त्या मनशाची स्टडी करा. म्हाका दिसता आयज पॉलिटिकली पार्टीनी तिकेट दिता आसतना विचार करपाक जायो की बाबा हो मनीस आमच्या पार्टीचें नांव वयर काडटलो काय पार्टीक आपयतलो. लोक कोण जिखोन दितात, मागीर तांकां मोद मारतात, नाका आशिल्लें करता आनी खंय तरी खंयची पार्टी सकयल पडटा. तुमकां एक सांगता, आतां तुमी आतांच्यान तयारी करा की तुमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन तांकां जॉबा खातीर मायनीचेर डिपेंड रावनाका हेजे मुखार. कित्याक म्हाका दिसना हेजे मुखार आनी चडश्यो मायनी बीन आमचे कडेन सरपा सारकी नाही बी सांगपा म्हणल्यार. फाल्यां सकाळीं जर हांव रावलो जावं निवडून येयलो, हांव फक्त कांयच म्हणचो ना. डेव्हलपमेंट हो जातलोच आनी म्हाजे तर्फे जी आर्थीक मदत, फॉर एग्जाम्पल जर म्हाका आमदार जावन 1 लाख जावं 1.5 लाख पगार मेळ्ळो, तो सुद्दां हांव लोकां खातीर वावरतलो प्रत्येक म्हयन्या चडांत चड करून. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोंब मडगांवची रस्त्या पोंदची संडासाची पायपां लोकांक त्रास करूंक लागल्यात. 1990 बांदिल्ली ही पायपलायन जायते कडेन फुटून तातूंतल्यान घाण रस्त्यार व्हांवपाक लागल्या. बुधवारा अशीच एक पायपलायन फुटिल्ल्यान सोंसूं नजो असल्यो घाणी पातळिल्ल्यो. नायट सॉयल टँकर आपोवन घाण उस्तुची पडली. कोंब वाठारांत संडासाची पायपलायन 1987 वर्सा घातिल्ली, पूण ताचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प 2003 उबारिल्लो. 2007 वर्सा वाठारांतल्या सगळ्या घरांक ताची कनेक्शनां दिल्ली. कोंबा रावपी चंदन नायक सांगता ते प्रमाण ही पायपलायन पुरायपणान पेड्ड्यार जाल्या. ताका लागून बेगोबेग ताची दुरुस्ती जावंक जाय. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दुयेंत पडचे आदीं ह्या वाठाराक भेट दिल्ली. त्या उपरांत 15 कोटीचे टेंडरय काडिल्ले. उपरांत दिगंबर कामतीन ते कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचे नायकान सांगले. बजेटेड इज 21.5 crore फूल लायन चेंज करपाची, आनी सद्या प्रेजेंट ताणें तुजी ते 15 कोटीचे फर्स्ट फेज केल्ली. ही कोमातली जी लो लायिंग एरिया जे उदक घरांनी वता लोकांले रिवर्स आनी कंटिन्युअस ते फावंटेना भशेन भायर सरता उदक. सॉयल टँकर हाडून तो क्लीन करपाचो प्रोसेस हो चालू आसा आनी हो चालूच दवरचो पडटलो. जो कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता की हेच्या देवळा कडेन टील शर्मद एग्रिकल्चर घर आसा पळय थंय चड उदक ते सगळे खळयांनी पास जावन ते खळयां वता आनी ताका झरी सगळ्यो ब्लॉक जाल्ल्या. तो म्हणटा ती एक लायन थोडीशी जर तुमी चेंज करून तर मुखावेल्या टनेलाक दिली, जे भाट आहा ते शर्मदा ऑपोजीट ताका जे घर ना थंय, जाल्यार तो म्हणटा टेम्पररी प्रॉब्लेम सगळो. एक्चुअली हें काम सगळें मडगांवच्या आमदारान पळोवपाक जाय आशिल्लें. मडगांवच्या आमदार जाता तो 25 वर्सां जातात. तो आतां कोमातल्या तागे कित्याक लक्ष ना तें खबर ना. जवळ जवळ 13 वर्सां जालीं आमचे रस्ते जायनात. मडगांवचे आमचे कोमातले रस्ते प्रत्येक फाटी ते रिजन टेंडर जावन मागीर कॅन्सल जाता. प्रत्येक फाटी आमदार कित्या खातीर हें पेंडींग दवरता हें म्हाकाय समजना. कोंब मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. डिसोली तालुका विकास परिशदेचे मजतीन गोवा सुरक्षा मंचान दिवचलच्या रस्त्यांची अवतिकाय सरकारचे नदरेन मुखार हाडपा खातीर खाशेलें अभियान सुरू केलां. दिवचलचे भोवतेक रस्ते पिड्ड्यार जाल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. कांय कडेन नवे रस्ते बांदल्यात, पूण तांकां डिवायडर नात. कांय कडेन 30 वा 4 रस्ते आसात, थंयची परिस्थिती बरी ना.
दिवचल वाठारांतल्या लामगांवची होवरी वा गणपती विसर्जनाचे सुवाते कडेन वचपी रस्तो तशेंच सातेरी देवळा कडलो रस्तो अशे जायते कडले रस्ते इबाडल्यात. ते कडेन बोट दाखयत गोंय सरकारान ह्या रस्त्या कडेन पुरायन दुर्लक्ष केल्याचो आरोप गोवा सुरक्षा मंचान केला. दिवचलचे हे एक प्रायम सर्कल आसा, पण ह्या प्रायम सर्कलाची अशी दुर्दशा आसा की हे चुकीच्या जाग्यार सर्कल आसा. मातसो ते आयल्यान येवपाक जाय, म्हणजे व्यवस्थीत क्रॉस रोड जे आसात त्यांच्या सेंटराक जेन्ना सर्कल येता तेन्नाच लोक व्यवस्थीत लेफ्ट टर्न घेवन वता. हांगासर मयाच्या नेणारो डायरेक्ट सर्कलाक वनाळो घालपाक पळयनात, डायरेक्ट हायवेचेर येतात आनी मागीर प्रॉब्लम जाता. हांगासर स्कूल आसा, त्यामुळे हांगासर जे स्पीड ब्रेकर आसा थंय एक झेब्रा क्रॉसिंग आसपाची आवश्यकता आसा, जेणे करून भुरग्यांक किंवा पेरंट्सांक हांगासर जेन्ना येता वयता स्कुलान तेन्ना तांकां चलत वचपाक त्रास जाता. हॉटफिक्सिंग केलें आनी जालें. थंय डिवायडर घालपाचें काय ना, घालतले काय ना, हेज्या बद्दल अजून कांयच शाश्वती ना सरकाराची. त्यामुळे तेंच्यांनी रोड करता आसतना व्यवस्थीत रोड इंजिनियरिंगचो विचार करून रोड सारके करपाक जाय. ट्रॅफिक पुलीस जे आसा ते हांगासरूच रावतात. ट्रॅफिक पुलिसान खरें म्हटल्यार सिटी लिमिट्साच्या भायर रावचे. सगळेच मार्ग बंद, कितें हाडूंक हांगा मेळना. कोण रिक्षावाल्यांक भाड्याक हांगा येना. आतां आमकां तें कितें व्हरपाक जाय आनी कितें देवाचें म्हण तें उमेटा कितें सामान व्हरता पळय ते व्हऱ्यांनी ट्युरिस्ट स्पॉट हे सगळे लोक हांगा थंयच गाडी दवरून मागीर चलत पायपीट करून वयचें पडटा. येदो व्हडलो बरो रस्तो केल्लो हांगा न्हू, तो परत तो जतन करून दवरूंक जाय. काय बरं आतां वयर जे मुळाक एक स्थान आसा ते लोक सगळे थंय हे घेवन वयता, सगळे शॉर्टकट हेवटेन तेवटेन गाडी करून वयता. बरो रोड जर जाल्लो जाल्यार सगळ्यांक ताजो फायदो जातलो. 1 किलोमीटर सामकोच रस्तो बाद जाल्लो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगासून सगळे आमचे उत्पन्नाचे स्वर आहा ते सायडीन आहा. आमी सगळे हाडपाक जाय आमकां ते सायडीसून. समज लाकडां जावंक जाय, परत भाटांतले नाल्ल आनी कितें सगळे आमी थंयसून हाडटात. ताका लागून आमकां रस्ते खूब त्रास जाता. आमकां इतके त्रास जाता की विचारूंक नाका. सांबाळून येवचें पडटा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. वेलिंग प्रियोळा गोवा जागर महोत्सवाक नेटान सुरवात जाल्या. शेनवाराक गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान ताचें उक्तावण केलें. जागोर खऱ्यांनी जागृताय घडोवन हाडपी कला प्रकार. गावडा समाजान हे दायज राखून दवरपाक जाय अशें तिणें आव्हान केलें. गोंयांत जायते कडेन जागोर मनयतात. वेलंगा गावडा समाजान नवे पिळगे खातीर हें दायज राखून दवरलां. जागरांतल्यान संगीत, नाच आनी नाट्याचो आदार घेत समाजीक गजालींचेर भाश्य करतात. हे कलेवरवीं जागर कलाकार समाजात चैतन्य हाडपाचो यत्न करतात. वेलंगाच्या महोत्सवात जागरात सादर केल्ले आविष्कार देखदिणे आशिल्ले. ह्या कलाकारांनी पारंपारीक भेसात राज्यपाल मृदुला सिन्हा आनी कलामंत्री गोविंद गावडेक येवकार दिलो. गोवा जागर असोसिएशन आनी ओम श्री सद्गुरू धाजाण मंडळान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. मैं ये नहीं कहती कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं और ये जो गौड़े समाज के लोग हैं वो आगे एयर कंडीशन में नहीं जाएंगे या आज नहीं रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती. वो जो नई नई उपलब्धियां होती है वो सबको अपनाएंगे धीरे धीरे. लेकिन इन सब चीजों को अपने साथ संजोए रखना ये बहुत जरूरी है. ये हमें अपने पुरखों की याद नहीं दिलाते हमारी गरिमा क्या थी. हमने हमारे पुरखों ने किस तरह से संघर्ष करके, किस तरह से अभाव में रहकर भी, जैसे यहाँ का इतिहास है कि अभावों में रहकर भी वो खड़े रहे. गोवा की सीमा को समाप्त नहीं होने देंगे, गोवा के कल्चर को समाप्त नहीं होने देंगे. इसके लिए जो आपके पूर्वज संकल्पबद्ध थे उसको आप याद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें, जागोर गोंयभर मनयतात. मनांतले उत्फर्के मांडपी ही कला तिगोवपाची आनी फुडले पिळगे मेरेन व्हरपाची गरज आसा. चाललो अन्यायाची चीड, जाल्ले अन्यायाचो अत्याचार ह्या सबंद लोकां मुखार हाडचो ही पयलू प्रथा आशिल्ली. आपल्याक कितें सांगपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो जागराचो एक लोकनाट्य प्रकार आसा. जाणीन करून त्या जागरांतल्या कलाकारांतल्यान आनी जागोर पळोवणारे कलाकारांक आपूण खंय आसा, आपूण कितें
आपल्याक कोण जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करपा खातीर हो जागोर खूब म्हत्वाचो आसा. कारण ज्या वेळाचेर पोर्तुगीजांनी अत्याचार केल्ले आशिल्ले, आमची संस्कृती किंवा आमकां कितें सांगपाक जाय त्या खातीर मांडाचेर एकठांय जाताले. मांडाचेर आमच्या जिवनाचो प्रवास कसो आसतलो हेजो तय जातालें आनी त्याच निमतान आमकां कितें सांगपाक जाय हे लोकनृत्याच्या माध्यमांतल्यान वाद्य आनी ताची बोल जी आसात ते आमी सांगताले. ह्या जागराचेर आज खुबशे जाणांनी PhD केल्ली आसात, जेणे करून आपलो स्वता कितें हो जागोर दाखोवपाक शकता त्या दृश्टिकोनान बाकीच्यांनी हेजेर अभ्यास करचो, रिसर्च करचें, संशोधन करचें आनी आमची पुर्वजांची ही जोड जी आसा ती जोड मुखार व्हरपा खातीर ताका तोड ना अशें दाखोवन दिवपा खातीर सातत्यान मुखार येवचें. प्रियोळच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळे अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्चीन सायबिणीचे फेस्त आयतारा व्हडा श्रद्धेन मनयले. बरे भलायके खातीर आंगवण करत सगळ्या धर्माच्या लोकांनी मदर मेरी कडेन मागणे केले. ह्या फेस्ताक साऊथ सायबिणीचे फेस्त अशेंय म्हणटात. कुंकळकाराचे हे म्हत्वाचे फेस्त. फादर सिमोन दिनिजान मीस सांगलें, समाजात वावुरपी वायट विचारांच्या सैताना पासून स्वताक कशें वाटावचें ताचेर फादर सिमोन दिनिजान उजवाड घालो. श्रद्धावानांची बरे भलायके खातीर खोशे खातीर ताणें प्रार्थना केली. मिसा उपरांत भाविकांनी सायबिणीची मिरवणूक काडली. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सांवजोस द आरेल पंचायतीचे आयतारचे ग्रामसभेन गांवांतल्यान येतल्या नियोजीत दुपदरी रेल्वे मार्गाक तशेंच महामार्गाक विरोध परगटायलो. नगर नियोजन कायदो चालीक लावपाक गांवकारांनी विरोध केलो. गांवांत रेल्वे मार्ग हाडपाक सांवजोस द आरेलच्या गांवकाऱ्यांचो बऱ्याच तेंपा सावन विरोध आसा. ते भायर तांकां गांवांतल्यान महामार्ग आयिल्लोय नाका. ग्रामसभा आमगे डिस्कशन हें जालां. आमगे पयलीं रेल्वे ऑथॉरिटी आपले रेल्वे काम करता. आमगे डिमांड इतलो आहा बाबा आमकां रेल्वेन प्लॅन दाखयचो बाबा ते आपल्या गेल्या लुकराक जाय. सो आमी पंचायता डिमांड केलो आमच्या ग्रामसभा मेंबरांनी, रेल्वे ऑफिशलांनी आमकां दाखोवचें तेंगेलो त्याच तेंगे लुकराक काम करताय म्हणून. आनी जी लोकांक कन्सर्न घेवपाक फॉर्म धाडल्या पळय आमी थिंगाय डिमांड केला आमी आमगे जमीन दिवपाक रेडी नाय. स्टेट हायवेचेर स्ट्रॉंगली ओपोज केला. चांदोकारान ना पूण तेणी आमचेर गायला गव्हर्मेंटान. सो आमी आमगे ओपोज कोताय. जो पयलो स्टेट हायवे बसतलो आहा तेजेर आमी ओके हाय, पूण दुसरो जे सायडीन दिलो आहा आमी तेशी रेडी नाय. आनी 16B जो एमेंड केलो आहा सरकारान तेजेरय आमगे ओपोज. सो आमकां तोय नाका. आनी हितूंक आमगे पंचायताचेर थोड्योसो मिस्टेक जालो आहाय ते हेजेर आमी डिसिजन घेयला. जो कोणें NOC घेयलो आहा आपल्यागे एक कडेन आनी बिजनस दुसरे कडेन वता ते रिवर्ट करचो. पयलीं आहलो तेश तेणी तांकां मारगांव टू दुसरे पब्लीक रोडार हिंगा मारगांव दावल्ली सांवजोस एरिया मागीर कुर्तोरी आनी चांदोर ही लायन वयताली ती आतां तेंच्यान भितरल्यान हाडल्या. आनी हें फिजिबल ना कित्याक गाडी वचपाक तो रोड ना.
त्या रोडाक तो रोड इतलो वीक जाला की एनी टायम तो मदीं क्रॅक जावपाक शकता. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तो रोड पयलीं पळय तुमी पास केलो तसोच करपाक आनी भितरल्यान हाडपाक आमी दिवपा न्हय. तशेंच आमच्या गांवांत 2 सर्वे नंबर जे कन्वर्ट जाल्या. एक काम म्हणटा कॉलेज, थंय कॉलेज येवपा आहा सो तो आमी एग्री जाल्या. दुसरें पळय आहा तेजेर कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. सो आमी तेजेर ओपोज मारताय. सांजोस दे एरियला सावन आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. संवसारीक पांवड्यार राजकी नदरेन अस्थिर आनी संस्कृतीक नदरेन स्थिर आशिल्ले गोंया सारके राज्य भारतांत दुसरे कडेन ना. गोंयची संस्कृताय, गोंयचो सैम आनी गोंयची जीण गोंयच्या साहित्यांतल्यान चड ठळकपणान येवची अशें पानिपतचे लेखक विश्वास पाटीलान म्हटलें. अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदेच्या 24व्या कोंकणी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण राजबाग काणकोणा विश्वास पाटीलाचे हस्तुकी जालें. माचेर कमलाकर म्हाळशी, उषा राणे, नीतू देसाय, समिता धुरी, मेल्विन रॉड्रिक्स, शशिकांत पुनाजी, सुफला गायतोंडे आदी मानेस्त हजर आशिल्लीं. ह्या निमतान परिसंवादांचें आयोजन केल्लें. गोंयच्या संगीतात आशिल्ली तांक सांगपी कांय किस्से विश्वास पाटीलान लोकांक सांगले. कोंकणी भाषा ही परकीयांबरोबर स्वकीयांची लढत पुढे आलेली आहे आणि त्यामुळं तिच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आहे. कारण गोवा आणि गोव्याची लाल माती पाहिल्यानंतर पटकन माझ्या लक्षात आलं की जगामध्ये राजकीय दृष्ट्या अस्थिर आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या कमालीचा अस्थिर असा प्रांत दुसरा कुठला नाही. गोवा हा असा एक प्रांत आहे की याची स्वतःची ट्यून आहे. बॉलिवूडमध्ये थोडंफार मी काम केलेलं आहे. भारतीय संगीताची फार मोठी परंपरा आहे. अगदी अनिल विश्वास पासून, नौशाद पासून, सी रामचंद्र पर्यंत. पण म्युझिक भारतीय असलं तरी त्या प्रत्येक म्युझिकला नोटिंग मात्र गोव्याचं असायचं, चित्रलिपी गोव्याची असायची. आणि ह्या दृष्टिकोनातून एन दत्ता असतील, दत्ताराम असतील किंवा गोन्साल्विस असतील, कितीतरी मोठी माणसं होऊन गेलेली आहेत. अलीकडे मी भारतीय सर्कशीचा अभ्यास करत होतो आणि भारतीय सर्कशीचा अभ्यास करताना सर्किसमध्ये जे म्युझिक असायचं तो एक सर्किसचा मालक काय म्हणतो की टायगर पाहिजे असेल तर बंगाली टायगर आणा किंवा साऊथ टायगर आणा किंवा काही आणा, परंतु बँड पाहिजे तर मात्र गोव्याचा पाहिजे. कारण गोव्याचा बँड असा होता की ज्या ट्यून मध्ये माणसाला नव्हे जनावरांना सुद्धा नाचवायची ताकद होती. मला असं वाटतं की कोकणीमधल्या सुद्धा साहित्यिकांनी एखादं दुसरं पारितोषिक मिळालं न मिळालं त्याच्यामध्ये अडकून न जाता जीवनाचा व्याप खूप मोठा आहे आणि तो जीवनाचा व्याप आपण आपल्या साहित्यातून आणला पाहिजे. विश्वास पाटील आणि हेर मानेस्तांनी साहित्य माण स्मरणिकेचे ह्या वेळार प्रकाशन केले. मानेस्तांची हस्तुकी कोंकणीची सेवा करपी साहित्यिकांचो भोवमान जालो. साहित्य संमेलनाच्या निमतान घरांत वापरतल्या पोरण्या वस्तूंचे प्रदर्शन मांडिल्लें जें लोकांचें लक्ष ओडून घेतालें. ह्या कलादालनात दुर्मिळ अश्यो आदल्यो तेंपावेल्यो वस्तू पळोवपाची संद लोकांक मेळ्ळी. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेरय पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.